सॅटिस्फॅक्टरी डेफिटेड सॅटिस्फॅक्टरी डेफिटेड. काँग्रेस म्हणटा रे ज्युडिशियल रिव्यू ज्युडिशियल इन्क्वायरी जाय म्हणून. ज्युडिशियल इन्क्वायरी कसली जें जालें तेजेर रिस्पॉन्स जालो तर पुलिसेक चड मार पडलो आनी जे कोण बुक्ड आहा ते कोर्टान वतले ज्युडिशियरी तुमकां मेळ्ळी. ओके सर तुमी आय सी एस सी मेळ्ळेली तुमी कितें डिस्कशन जालें? या आज जी आमची तिनूय कॅबिनेट मिटींग आशिल्ली ते तिनूय जाणांनी मेळ्ळे. जो इन्सिडेंट 17, 18, 19 आनी काल गडकरी आयले नंतर जे कितें जालें ताचो सगळो रिव्यू आमी घेतलो आनी ह्या रिव्यून आमकां अशें दिसून आयलें एक म्हणजे की जो संप घोशीत केल्लो तो संपाक आमी 17 तारखेक तिगूय जाण मेळून आनी त्या नंतर आमचे जे ऑफिसर आशिल्ले पत्रकार परिशद घेवन आमी तुमकां ब्रीफ केल्लेच आनी तांकां 4-5 गोश्टी आमी कळयल्ल्यो. एक म्हणजे 10:30 नंतर तांणी पणजेंत भितर येवपाचें. जो ते ग्रावंड मागतालो आझाद मैदान तो तांकां आमी दिवंक शकनाशिल्ले आनी त्या खातीर कामपाक आनी पणजे भितर मोर्चा काडून तांणी खांपालाचेर वचून ती सभा घेवपाची आशिल्ली आनी हे दोनूय तांकां जायना म्हणून तांकां आनी एक ग्रावंड दिलो गेलो आनी तो म्हणजे लायब्ररी बिल्डींग पाटू आसा थंय लायब्ररी बिल्डींगच्या सायडीन जो ग्रावंड आसा ताचेर तांणी सभा घेवची किंवा थंय आंदोलन करचें. आनी अशें सगळें केले नंतर तांकां राती 12 वरांचेर कळयल्लें आसा. तातूंतली एक गोश्ट हांव तांची एप्रिसिएट करता की तांणी 10:30 पर्यंत ते भितर सरूं ना आनी जे भायर रावन 10:30 म्हणजे भुरग्याच्यो ज्यो एग्जामी आशिल्ल्यो त्या खातीर तो रिक्वेस्ट आशिल्लो ट्युरिस्ट जे आयिल्ले तांकां हॉटेलवाल्यांक आमी सांगिल्लें की 10:30-11 पर्यंत तुमचे लोकांक तुमी भायर काडात म्हणून. एकूच गोश्ट जर तांचे कडची सोडली जाल्यार फुडलें जें तांणी पाळपाक जाय आशिल्लें तें पाळूं ना. दुसरी गोश्ट तांचें एज्युकेशन वायलंट नाशिल्लें सुरवातीचें. जेन्ना हांव 1:45 थंय पावलां तेन्ना दे वर टुगेदर आनी दे वर रेडी टू डिस्कस 20 जाण. फक्त ते आमच्या विजय सरदेसाय पळय म्हणटाले आनी एडवोकेट फ्रांसीस डिसूजा पळय तेन्ना आय टोल्ड एडवोकेट फ्रांसीस डिसूजा वील नॉट बी एबल टू कम हियर आनी विजय सरदेसाय कळयलें गेलें. त्या प्रमाणे विजय सरदेसाय थंय आयलो. तांणी आमकां सांगिल्लें की 20 जाण आमकां येवन मेळटात. 20 जाण आयले नंतर इतले पर्यंत गेले की वी वील कॉम्प्रोमायज. पूण इन दॅट मीन टायम आमी जेन्ना हांगा गेले तेन्ना 1 वराचेर हांवें एका टॅक्सी युनियन थंय आयले आनी त्या टॅक्सी युनियनाचे लिडर जे आशिल्ले प्रक्षोभीत भाशणां केल्ले ही सगळी थंय गोंधळ जालो. हे जे टॅक्सी युनियन थंय आयले तांणी आमकां पळोवनाशिल्लें की आमी ह्या आंदोलनांत भाग घेतले म्हणजे दॅट इज इल्लिगल पासून. तरी आसतना आमी तांकां तांचें आयकलें तांकां चान्स दिवया म्हटलें आनी आमी घेवन गेले आनी आमकां अशें कळ्ळें की कोणी तरी फातर मारपाक चालू केलो पयशे पडले. सो दॅर वॉज नो अल्टरनेट टू द पोलीस. पोलिसांनी मुद्दाम नाम करूं ना किंवा कलेक्टरांनी ऑर्डर दिवं ना आनी आमकां तर आमी तांकां मॅसेज दिलो की 15 मिनटांत ब्रीज खाली करा. त्या प्रमाणे अर्दे मनीस थंयच्यान गेले पूण तांकां लिडरशीप नाशिल्ल्या कारणान हे सगळें तांचे कडेन जमलें ना आनी त्या खातीर जी गोश्ट अघटीत घटना मुखार घडली ती मुखार तांणीच लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन तयार केलें. तांणी कायदो हातांत घेतलो म्हणून हें जालें आनी त्या खातीरूच जशें आतां बाब विजय सरदेसाय सांगलें की तातूंत चड लुकसाण जालां तें गव्हर्मेंटाचें ना. ते गाडयो बिडयो फुडल्या पळय जाल्यार गव्हर्मेंटाचें जाल्यार पोलिसांक चड मार पडला. पोलीस 14-15 वयर हॉस्पिटलांत गेले. म्हणजे हे सगळें पळयले नंतर जे काँग्रेस कितें उलयता दुसरें काँग्रेसीन कांयच ट्राय करूं ना. काँग्रेसीन कितें तरी ट्राय करपाक जाय आशिल्लें. जी गडकरी येता तांचे कडेन तुमकां प्रत्येक जे युनियन आसा तांचे कडेन आमी स्पीक करता म्हणून आनी त्या प्रमाणे तांकां टायमूय दिता म्हणून सांगिल्लें. पूण हे सगळें कुशीन दवरून
खंय तरी आयकुपाचेंच ना अशें धरून ताणें केल्ल्यान आज हे घटीत घडिल्ले घटना तांच्या अंगलट आयली, तांकां माफी मागची पडली आनी जें कितें कायद्यान आसा तें मुखार घातलेंच, त्या बद्दल तुमकां ना. पूण हाजे फुडें तांणी मातशें लक्षांत दवरपाक जाय की अशीं आंदोलनां करता आसतना आपले लिडर सारके आसा की ना तें पयलीं पळोवपाचें आवश्यक आसा. कोणूय आसूं, हांव मायनींग बेल्टांतलें म्हणना, खंयचें आंदोलन करता आसतना आपले लिडर सारके आसा की ना हें पयलीं पळोवपाची आवश्यकता. नाजाल्यार दुसऱ्या संघटनेचो लिडर येवन त्या संघटने भितर कसो गोंधळ घालता हें आमकां काल दिसून आयलें. हांव तो तर सामकें लायव्ह पळयलें तें. आनी त्या खातीरूच जे काँग्रेस कितें उलयता ताका अर्थ ना. स्वता बाबू जो ऑपोजिशन लिडर आसा तो स्वता मायनींग बेल्टांतलो, ताणें कितले लोकांक सांगलें की आमी हें सॉर्ट आवट कशें करचें हे विशय ताणें मांडलो गव्हर्मेंटा कडेन काय कितें हो प्रश्न आसा. किंवा तो तांचो पक्ष जेन्ना कार्यान्वीत आशिल्लो तेन्ना ही डिसिजनां ताणें सारकी घेतिल्ली जाल्यार आज ही परिस्थिती रावची नासली. किंवा तो तांचो पक्ष जेन्ना कार्यान्वीत आशिल्लो तेन्ना ही डिसिजनां ताणें सारकी घेतिल्ली जाल्यार आज ही परिस्थिती रावची नासली. बाब नितीन गडकरी जो काल आयला तो येवपाचोच आशिल्लो, एजिटेशन जालें म्हणून आयलो असो न्ही. सो हो पयलो इश्यू. सरकार रिस्पॉन्सीव आहा, सरकार सिंपथेटिकली मायनींग डिपेंडंटाचो इश्यू पळयता, ताजे खातीर रिव्यूचो आमी विचार केला. हें सगळें करतना जे भशेन हिंसक जालो प्रोटेस्ट तातूंत म्हाका दिसता सिंपथी इश्यूची वचपाक जाय. आज पब्लीक अशें म्हणटा की जे भशेन डिसरप्शन जालें दॅट वॉज कम्प्लिटली रॉंग. इट वॉज ऑल्सो इनह्युमन बिकॉज सर्टन पीपल हू वर एफेक्टेड लायक those who are patients, those who are tourists, the type of reviews that have come from tourists is that this protest was completely गोंयकारपणाचो कसोच प्रतीक नाशिल्लो. आमी पयलीं हाजे पयलीं एजिटेशनां केल्या. सदांच जो कोण इमर्जन्सी सिच्युएशनान आहा ताका रिलीफ इमिजिएट दिताच प्रोटेस्ट, एस्पेशली आमचे ओन गोंयकार. आय थिंक दिस वॉज एंड देरफॉर what the Congress now says कि judicial inquiry जावपाक जाय into the lathi charge. I think the people themselves have given a reply to this. In any case, those who have been booked will eventually be charge sheeted and it will go back to the judiciary. So judicial तुमकां जाय जाल्यार judicial answer मेळटा. पूण जें कितें केलां तें चूक आनी police have acted at the सामकें when every other possibility was exhausted, then only the police have acted, and that too more police have been injured than the protesters. 5 policemen लागला, 3 protesters injured झाले. Policemen have been at the receiving end that way. जावंक जायना. एक मागीर लोक जे प्रोटेस्ट करपाक आयले ते कित्या खातीर आयले, तांचे खातीर आमी कितें करता. See, to an extent we don't deny that their rights are legitimate. 1.5 लाख लोक जेन्ना तांचे पोट जेन्ना मारता तांकां रायट टू प्रोटेस्ट आसाच आनी वी ऑल्सो सिंपथायज विथ देम. बट वायलन्स कॅनॉट बी जस्टिफायड, इट कॅनॉट बी अलाउड. आय थिंक that is unanimously felt even by the media. गेले पोलिसांक सुद्दां मदीं वचून ट्रेन व्हरून काडपाक मेळना जालें. हांवें विचारलें तें पोलिसांची हें ना तातूंत. 3 गाडयो मदीं अश्यो दवरल्यो की ताचो लॉक करून थंय ड्रायव्हरूच ना. ट्रेन भितर वचना, पोलीस वतले कशें. हय हांव स्वता जालो तें आनी आय रिक्वेस्ट तातूंतले 50% लोक गेले. ते खुबश्यो गोश्टी अश्यो आसात. आय थिंक तुमच्या वार्ताहर म्हज्या बरोबर आशिल्ले ना, ते नंबर बी काडल्या, ताचें इन्वेस्टिगेशन जातलें. नंबर सगळ्यांचे काडल्या ते हांव सांगना ना. that investigation no. ना तशें कांय म्हणून ना ताणें केसीस विथड्रॉ करप की ना हें शेवट गव्हर्मेंटाचें डिसिजन आसता. आनी अशें एका हातूंत केसी ह्यो जातल्योच. केसी ह्यो ऑलरेडी FIR नोंद जाल्या. Sir, but how do you see this that people are taking government into ransom like this? लोक गव्हर्मेंटाक अशें हितून घेता पळय ते तुमी कशें पळयतले की इतलें सांगलां आसतना देखून लोक अशे गेले
अनटुवर्ड इन्सिडेंट्स केले. इन्सिडेंट ब्रिजार जालो किंवा हो प्रॉब्लेम जाता. ब्रिजार जर एक व्हेकल बंद पडलें आनी फाटल्यान आनी फुडल्यान चड व्हेकल उरली क्रेन हाडपाक ब्रिजार खूब त्रास जाता आनी धरूनच तें गेलो. No, no. Let's go to the crux of it. Now this is our counter. Opposition has demanded judicial inquiry. You all have reported it. Now our counter is, does the Congress party condone the violence which resulted in the protest? This is the question, this is the counter to the Congress. Do they condone the violence? Should have been avoided. With preventive action perhaps. You say that the police fell short of preventive action. This is also what honorable member of this cabinet advisory committee, Mr. Francis D'Souza, discussed today. We are not saying that we are not falling short, but the point is, even what we did was, in your words, too little, too late. Maybe, but what was done is not wrong. Let's first refute what the principal opposition is saying. What is the principal opposition saying? That there should be a judicial inquiry. So are they condoning the violence? This is my counter to them. Number one. Number two, what we have done, what should have been prevented, those are issues. But what was our stand? That the violence, that the lathi charge, whatever mild action that was done, was unfortunate but unavoidable. Given the hardships faced by everyone, unavoidable. It is not that we have fallen short. If there was a government, we would have expected the Chief Minister to go there and face the people. We have not gone there. Correct. There was no coordination of the waiting side. No. Coordination. I am also, I have come from the student movement. Even we have paralyzed, we have also caused protests on the part of it. When you agitate, you have got a mind. See, you know what was the modus operandi of the agitators? We said don't stop the vehicles on that Kranti Circle. What they did, they came by bus, regular bus. Agitators तो ग्लेगर बोलले असता आपण protester ना. तो ना एक protest बसी नायले सारखे. कदंबा बस स्टँडाचेर देवले आयले हांगा बस उबे रावले. कितें करतात तुका? I agree. So when there is a protest, these things are bound to happen.